it's a condolence visit, and we've lost another of our people's representatives. So there is a problem, and any loss is a loss for everybody. And we wish that the soul gets eternal peace. Om Shanti. खूप वाईट गोष्ट झाली. पहिली त्या ज्या पक्षानं अशी करणार आणि नव्या उपरांत भारतीय जनता पार्टीने तिच्याबरोबर काम करतानाचा माझा अनुभव पार्टी खातीर एक डेडिकेटेड अशी ती कार्यकर्ती आशिल्ली. हांव सभापती असताना ती आमदार आसले, मंत्री आशिल्ली. त्या वेळार म्हज्या परफॉर्मन्स लोकां खातीर आशिल्लो. अत्यंत संयमान आणि एक वेल रेड अशा पद्धतीचे सदांच उत्तरां आसतात. लोकां खातीर जाय हाचो एक म्हाजें एक बरें उदाहरण म्हणजे जेनिफर बाय आशिल्ली. तिणें जें काम केलें तें लोकां खातीरच आशिल्लें. आमी सदांच तिची याद करतले. सगळ्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन वचप हो तिचो स्वभाव. आमच्या सगळ्या लोकांनी तिच्या बरोबर आशिल्लें काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. हांव तिका श्रद्धांजली दिता. फावटी तेच्यानी कंटिन्युअसली निवडून दिली जी जाई जाई अशी दिसताली आनी सातत्यान तालिगांवच्या लोकां खातीर कंटिन्युअसली काम करताली. रेव्हेन्यू मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर म्हणून आसतना तिजो कामाचो इम्पॅक्ट गोंय खातीर खूब बरें काम केलें. तिका आज देहांत जालो तिच्या आत्म्याक शांती जाता गोंय सरकारच्या वतीन मागता. तिका आमी सरकारी इंतजामान तिजो अंतीम संस्कार करपाचो थारायला. तिजे इच्छे प्रमाणे तांच्या घरच्यांनी क्रिमेशन करपाचें थारायलां. थंयसर बाकीचे प्रोसिजर सगळे पुराय कंप्लीट करता. ॲक्च्युली शी वॉज ट्रिटेड इन मुंबय सगळें. पूण आमी 4 जुलैक तिजो फोन आयलो म्हाका पयलीं की आपल्याक कितें तरी म्हणजे पोर्ट आहा तो सारको ना म्हूण. सो देन आय केम होम. 2-3 विजिट्स घरा मारले तिचे. शी वॉज क्वायट इन अ बॅड पेन एंड ऑल. सो वॉट आय कूड डू इज ओनली टू रिलीव हर पेन एंड मेक हर लायफ लिटल मोर पीसफूल. बिकॉज वॉट वी डीड वॉज ओनली पॅलिएटिव्ह केअर. मातशें एडवान्स आशिल्लें सगळें. आमी चड कांय करूं शकले ना. ताचे खातीर खूब वायट दिसलें. आमच्या पक्षाचे आमदार तशेंच माजी मंत्री जेनिफर बाय हांकां मना काळजांतल्यान श्रद्धांजली. एक हसतमुख चेहरो आनी तसोच अभ्यासू वृत्तीचो आनी लोकां खातीर काम करपी चेहरो आनी पक्षान जी दिल्ली की जबाबदारी आसा ती त्या ह्या मतदारसंघात व्यवस्थीतपणे पार पाडपी अशें एक नेतृत्व हें खरें म्हणल्यार आमचे भितर ना. देवा कडेन मागता तिच्या आत्म्याक शांती दिवची आनी तेजे सगळ्या फॅमिलीक हें सगळें दुख्ख सहन करपाचें फळ दिली. Jennifer worked with me as an MLA in the Legislative Assembly of Goa for a number of years, and I have seen her very closely. Always a smiling face, good human being, and a decent lady who tirelessly worked for the constituents of Talegaon constituency. I still remember anytime any work, she used to just call me and come to my place, whether in office or at house also, and see that her works are done. जेनिफरान पयलीं काँग्रेस MLA म्हणूनय काम केल्लें आनी आमी बरोबर कामूय केल्लें आसलें. ह्याच तिच्या बंगल्यार जेन्ना जेन्ना सरकाराच्यो घडामोडी जाताल्यो त्या टायमार तेन्ना खूब फावटी सरकार घडटालें, सरकार पडटालें आनी एक फावटी आसतालें आमकां सगळ्या आमदारांक येवन हांगा तेंच्या घराक रावपाक पडलें. आनी तेन्ना आमची सगळी जेवण खाण रावपाची सगळी काळजी जी आशिल्ली ती जेनिफर आपूण पर्सनली पळयताले आनी पर्सनली ती आमची कॅर घेताले. आमी जेवले ना जेवले सगळे हेचे म्हणजे आमचे सगळे आमदारूय थंय आसताले आनी आमी थोडे पॉलिटिकल पार्टीचे ऑफिस बेररूय आमी आसताले. सो ती सारकी पर्सनली एक बरी होस्ट अशी तेणी त्या टायमार दाखयलें. आनी जे एक आमकां इम्प्रेशन तेजे बद्दल आशिल्लें ती हाय फाय टायप आसतली काय म्हणून. पूण जेन्ना आमी रावन तेजे बरोबर आमी काम केलें तेन्ना कळ्ळें ती सारकी डावन टू अर्थ आनी शी वॉज व्हेरी कन्सर्न अबाउट एवरी वन. आमी सगळे जेवले ना काय ना, जेवले ना जाल्यार कोणाक जेवण कमी पडलें जाल्यार सुद्दां ती इमिजिएटली अरेंजमेंट करताली. सो असो तेजो एक वेगळो अनुभव आमकां आशिल्लो. त्याच बरोबर ती जेन्ना मतदारसंघाक काम करताली तेन्ना आपल्या लोकां खातीर इश्यूज घेवपाक याद जाता. हांव हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसतना सुद्दां ती स्किमी ती हांगा घालपाक म्हाका कितले फावटी तिणें
फार्मान सुद्दां म्हणजे शेतीन घेवन गेल्ली ज्या कारणान त्यो स्किमी आमी तांकां एक्सटेंड करपाक जाता. सो तें बारीक बारीकचें काम सुद्दां ती ताका तितलेंच इम्पॉर्टन्स दिवन ती काम करताले आनी त्याच खातीर म्हाका दिसता आयज तिणें खुबश्या हजारांनी लोकांच्या लायफाक टच केल्लें आसा आनी तें आयज ज्या तिच्या अंतीम दर्शनाक ज्या तरेन गर्दी पडल्या तितूंतल्यान तिगेलो जन्मताक कितलो आदर आशिल्लो तो कळटा. सो आयज आमी सगळे ऑफिस बेररांनी येवन तिका तिजें अंतीम दर्शन घेतलें आनीक देवा कडेन मागणी केली की तिच्या आत्म्याक शांती मेळची. फ्रेंड, लेजिस्लेटर, फॅमिली ऑफ तालिगांव एक बरें व्यक्तिमत्व that I think compassionately she had worked, passionately she had done whatever she had to do. I had a very close relation with her as a friend who we could talk to each other on many issues pertaining to politics or otherwise. As I pray to God that to her, and may her soul rest in peace, and may Babush, Rohit, Amit, and the whole entire Mansarat family be given the strength to overcome this irreplaceable loss. This irreparable loss is something which cannot be spoken about, but we have lost a good person, a person within us, a person within the midst of Talegaon, a person within the midst of the state of Goa. ज्या मनशान at various levels serve केलें गोंयाक, put politics aside, as a human she was an excellent human being, an excellent person to know. ज्या मनशान जेनिफराक वळखल्लें ताका खबर आसतलें जेनिफर म्हणटा तें कितें आनी खंयच्याय वेळार उलो मारलो पावप आपल्या प्रमाणे करप पॅशनेटली वॉज समथींग शी हेज डन. वी विल रियली मिस हर विदिन द मिड्स ऑफ ऑल ऑफ अस. एट द सेम टाइम आय वुड प्रे टू गॉड दॅट मे हर सोल रेस्ट इन पीस. She was the first women MLA in this assembly who did a lot of work, and she endeared herself to everyone with her works for the people, the way she dealt with people. We all were like her personal friends. We never felt we are fellow legislators. We felt like a family. That is what the bonding was between her and all the other legislators. May her soul rest in peace, and may God give strength to Babush Monsarat and his two sons to bear the loss and carry forward the works which remain unfulfilled because of her tragic demise. This disease, you know, it catches you unaware and you have to sometimes lose your life at a very young age. This is a real big loss to everyone, and I'm sure other people also will take care about their health. Health is wealth. Sometimes we do everything. We have no time for ourselves. I have noticed. Even she was one person who never thought of herself. She was thinking about the people, and in the bargain, she did not know even that she has contracted that disease. So we have to take care. I pray to God Almighty to give her full strength in taking her up to heaven. And I think Goa Legislative Assembly members will always remember her, whether in ruling or opposition, for the bonhomie that she always promoted and her relationship with all. It's a sad day. Basically, she was the first female MLA of Talegaon constituency. आणि म्हाका दिसता एक dedicated, devoted leader for the people of Talegaon. म्हाका याद जाता her passion towards motorsports. 2018 जेन्ना RFC हांगा जाताले तेन्ना whole day I have seen her standing there and enjoying that motorsports. So I think today people of Talegaon has lost a good leader. 2012 ती हांगा आमदार, 2019 ती मंत्री जाली, where she was handling IT portfolio, labor portfolio. आणि म्हाका दिसता त्या वेळाचेर she had done a good job. And I think this is a loss for the people of Goa, people of Talegaon especially. आणि जर आज आमी पळयत जाल्यार ज्या प्रमाणे आज लोक हांगा आयल्या, that shows that the affection, the love she gave to the people of Talegaon. I think it's a big loss that a good leader, because of the illness, prolonged illness, she passed away yesterday. Heartfelt condolences to her family and all her loved ones and all the people whom she had
shown their love. जेनिफर मोन्सरात जी आसली तेणी कितलींशींच वर्सां आनी चड करून फाटले 3 वर्सां आमचे बरोबर हांसत खेळत काडली आनीक हे तेजे कालावधीन आमी पळयलें की एक बरी स्वभावाची बरे पद्दतीन काम करपी आपल्या लोकांचे जे अडचणी आसा तेची चिंता करपी काळजी करपी आनी गोंयचें बी बरेपण आसा पळय न्ही तें सदींच चिंतपी अशें बाय जेनिफर जें आसा पळय न्ही तें आमचे थंय आज ना इनफॅक्ट अशें मनशाक मरण येवपाक जायना पूण देवा लागीं कितें म्हणटा तशें कोण कांय सांगूंक शकना आनी त्यामुळे आमी हें सोंसपाक जाय हांव मागता की तांची फॅमिली जी आसा तांकां सगळ्यांक बळगें मेळचें बाबा आमचो मनसरात किंवा बाबा देखून तेगे पूत तांकां बळगें मेळचें हें दूख सोंसपाक कारण हें अकस्मात येयलें दूख आसा आनीक हांव मागता की बाय जेनिफराच्या आत्म्याक शांती मेळची त्यांचे कार्यकाळ कशी पळयता म्हणजे बरो सक्सेसफूल आशिल्लो ते मिनिस्टर आसतना तेन्नाय बीन आनी तेजे उपरांतूय बीन कसल्याच प्रकारचें हांवें दवरतना तेणें आपल्या मतदारसंघा खातीर आनी गोंयचे खातीर काम केलें आसा ताका लागून हांव म्हज्या मनाक तरी मानता ताका की एक बरी बायल मनीस बरी सुस्वभावी बायल मनीस आनी बरें काम करपी बायल left us for heaven. My deepest condolences to the family. May her soul rest in peace. We were sharing one cabin. एक cabin आमकां दिल्ले, women's cabin, and we were very close. आणि जेन्ना assemblying during the assembly days were the days when we were together, especially the monsoon season. आणि आमची केन्ना क्वेश्चनां आहा पासून जाल्यार ते सेकेंड करपाक सदांच आसताले आनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून कितली काम करताले ते म्हाका एक्चुअली ड्युरींग एसएलमीच्या दिसांनी दिसताले. आय एम रियली सॅडन्ड बाय हर डेथ एंड मे हर सोल रेस्ट इन पीस. आज खूप वायट दिसलें. आज एक बरी लिडर तर ती आशिल्लीच पूण एक बरी मनीस आमच्या मदीं आज ना. एक टॉल लिडर आनी ताळगांव रिप्रेझेंट करपी. म्हाका खूब तिचे कडेन लागींचो संबंद इतल्याच खातीर आयलो की म्हजे एसेंब्लीन पसून ती सदांच सायडीन बसताली आनी फ्रॉम फर्स्ट एसेंब्ली पसून आतां पर्यंत सदांच खंय तरी आमचे असल्या फर्स्ट टायमाराक खंय आपल्याक दिसता जाल्यार गायडन्स करप आमी खंय चुकता जाल्यार आमकां दाखोवप हें तिणें सतत केल्लें आसा. इवन तुमी पळयलें जाल्यार एसेंब्लीन पसून जेन्ना ती प्रश्न मांडटाली तेन्ना क्रिस्प म्हणजे तितलोच पॉयंट म्हणजे लांब लचक न करता बाबा आपलो पॉयंट कितें आसलेलो आपल्या लोकांच्यो डिमांड्स कितें आसा त्यो तितल्योच मानून त्यो फाटीं लागून करून घेवपाची एक शक्ती आनी एक ताकद जी ती करताली आनी ताजी खुबशे टायमाक प्रेरणाय पसून आमकां मेळटाली. म्हाका दिसता आज BJPचो एक बरें लिडर तातूंत भितर बायल मनीस एक व्हडली लिडर आमच्या मदीं आज ना. म्हाका खूब वायट दिसता. Goa has lost a true leader who was working for the people, the down people. आज आमच्यामध्ये जेनिफर ना त्याची पोकळी भरून काडप ह्या गोंयकारा खातीर खूब कठीण आसा. जे काम त्यांनी आपल्या राजकीय वेळार केले ते सगळ्यांच्या फुड्यान आसा आनी आज हे जे दुख्ख आमकां जाल्लें आसा आमचे विधानसभेचे कलीग म्हणून तेंच्यांनी जे आमकां माया दाखयली जे प्रेम दिलें ते खूब मनान लागलेलें आसा आनी तेंची ही आठवण आमकां सदींच आयज आमी देवा कडेन मागता की तेंचे घरच्या मनशाक सगळ्यांक हे दुख्ख पेलपाक लागून आनी सगळ्या गोंयकारा खातीर हे दुख्ख पेलपाक लागून देवान शक्ती दिवची आनी तेंच्या आत्म्याक शांती लागची. Jennifer was a MLA for a long time. She has been serving the people of Talegaon, and we are deeply saddened due to a very untimely demise. She has left all of us, and as a matter of respect, we had come to meet her family and express our condolences and sympathies. Deepest condolences to Babush and Rohit and the other members of their family on this sad and untimely demise of Jennifer. She was a great public representative of the people of Talegaon, and in her capacity as MLA and minister, she has contributed enormously to public life and welfare of the people. May her soul rest in peace. बारीक लोक तिच्याकडे येतालो आणि आपले विचार मांडटालो. असली मनीस जी गोंयांत काम करपी, गोंयचो आवाज उठोवपी
आणि सगळ्या लोकांबरोबर एक माणुसकी नजरेन पळोवपी सकयल लेवलांतल्यान हेच तिजी ही पद्दत आनी ती आज बऱ्यांतली बरी मनीस आज आमकां सोडून गेल्ली आहा. हेजें व्हडल्यांतलें व्हडलें दुख्ख. अशें मनीस आमकां मेळपाक खूब कठीण. हें सांगून देवा कडेन मागता की तुज्या आत्म्याक बरी शांती दिवची आनी तिका मोक्ष करची. वेगवेगळे पार्टी सगळ्याच पार्टीचे लोक आसूं सगळे वर्गीचे लोक आयज आमकां दिश्टी पडटा. तेजे बद्दल कितें सांगता? तेंच म्हण न्ही की सामान्य मनशाक बरोबर येवून वचपी पार्टी बिटीचो विचार करपी न्ही. सगळ्या पार्टीच्या लोकांचो संबंद आज तुज्या हांगा पळोवपाक दिसता आनी हें तेजें कार्य आनी हें तेजें घराणें. कारण आमच्या गोंय राज्य सरकारांतली कारण एक जेनिफर मॅडम एक बरी एक्सपिरियन्स आसलेली, एक फावटी मंत्री आसलेली, 3 फावटी निवडून येयल्या आनी ताजें सदांच आमकां सहकार्य म्हणटा पळय तो एसेंब्लीन म्हाका मेळटालो. फाटल्या दिसांनी सुद्दां हांव तिचे कडेन उलयतालो, मॅडम कशी आहा काय म्हणून बेगीन रिकवर जा म्हणून चान्सीस कमी आहा पण मेडिसीन घेवप ट्रिटमेंट हो चालू आसलो. पण आयज आमकां खंय तरी अशें दिसलें की एक बरी लिडर आमचे मदीं आयज ना, तेजें खूब आमकां दुख्ख जालां. व तिजो जागो भरून काडपाक म्हाका दिसता खूब कठीण आसतलें. पण तेज्या फॅमिलीक मेळपाक बाबूश सराक आनी तांकां मेळपाक लागून मुद्दम तिजें दर्शन म्हणून घेवपाक आमी येयल्ले. सो खूब वायट दिसलें की अचानक आमचे मदीं ती गेली. तेजे बद्दल खूब दुख्ख व्यक्त जालें. राजेश बाबा, एसेंब्ली सेशनान आमी पळयताले तुमचे उलोवप जाताले खुबशे फावटी तुमी जेनिफरा कडेन वचून उलयताले बीन सेशन चालू आसतना बीन. जेनिफर मॅडम ही कितें आसा ती खूब एक्सपिरियन्स जातालो. म्हाका केन्ना केन्ना तिजो खूब सहकार्य जातालो. म्हाका जें थोडें कितें कळना हांव तिका विचारतालो, तिजे कडल्यान आयडिया घेतालो आनी ती सदांच सहकार्य करताली. कारण आमी एकामेकाक एडवायस करप आनी तिजें म्हाका सदांच सहकार्य. हांव म्हाका जें थोडें कितें कळ्ळें ना जाल्यार हांव तिका मुद्दम करून विचारतालो आनी ती म्हाका बरी गायड करताली. आनी आयज अचानक ना म्हणल्यार खूब हें जालें कारण हांव मदीं मदीं तिजे कडेन उलयतालो, हांव फोन करतालो, मॅसेज करतालो. पण ती खूब सीक आसलेली पण सांगताली आपण रिकवर जावंक शकता पण खूब त्रास जाता म्हणून सांगताली जिवाक. अशी फाटल्या तेंपाक सुद्दां हांव उलयलो पण आयज अचानक गेल्ल्या कारणान खूब दूख जालें आमकां. बाय जेनिफर मोन्सेरात तिच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची अशी श्री चरणी हांव प्रार्थना करतां. 2 टर्म त्या वेळाचेर कॅबिनेट कलीग म्हणून आनी विधानसभेचे एक संसदपटू म्हणून काम करपाची संदी मेळ्ळी. आनी एक जमेची गोश्ट म्हणल्यार बरोबर आमची सिटींग अरेंजमेंट आशिल्ली. बरेचश्यो काही गोश्टी चर्चा प्रश्न उत्तरां कशी दिवप हे वजेर आमचे बरेचशे डिस्कशन जातालें. जरी ती म्हजे बरोबर 1 वर्स 1 टर्म सिनियर सुद्दां जर आसली जाल्यार शी वॉज ऑलवेज एक ताजे कडेन एक विचारधारा आशिल्ली की शिकून घेवप तें मागीर ल्हान आसूं व्हड आसूं हो एक खाशेलो एक गूण आशिल्लो. संत शांत आनी मोजकें जें क्रिस्पी जें कितें जाय ते विशय मांडून लोकांची सेवा करपा खातीर तत्परतेन असणारी बाय जेनिफर मोन्सेरात आज आमच्यान ना. आनी हांव इतलेंच म्हणटलो की जंय थंय आसा तिच्या आत्म्याक चिराशांती लाभची आनी ताच्या कुटुंबाक हें दुख्ख पेलपा खातीर शक्ती दिवची इतलेंच ह्या वेळाचेर. शॉक जालो, खूब दूख जालें काल आयकून. म्हजी आनीक मोन्सेरात फॅमिलीची लागशिल्ल्यान एक संबो आहलो. दोन फावटी ते आमचे आमदार आशिल्ले काँग्रेस पक्षाचे नांव अध्यक्ष. म्हाका याद आहा शी वॉज ऑलवेज very disciplined, very respectful, very dutiful, and always been in the assembly in time, cooperating with the colleagues. Her behavior was exceptionally good, and she has always been concerned about everybody. And as far as the constituency, she has worked at the panchayat level, at the Zila level, at the MLA level, at the ministerial level. And it's a great loss for me personally and for my family because we had a close relationship. But it's a great loss for our state. May her soul rest in peace. Mr. Speaker, when I was the Speaker,
she was a cabinet minister in that government, and as a minister, she has worked very well for the benefit of the people of the Goa. A very pleasant and calm, good behavior of late Jennifer. So I pay condolence for her. In the death of Jennifer Monserrat, Goa has lost a good leader, a very cheerful, caring person. In fact, last November when we were in Goa, I and my wife had a long chat over the phone with Jennifer. She looked very positive, and we didn't realize that this sad day would come. Jennifer has done a lot of good work. She has been accessible to the people of Goa, and Goa needs good leaders like her, people who care and people who are sympathetic to the problems of the people. I pray that Jennifer's departed soul rest in eternal peace, and may her good work and good legacy that she has left behind be a role model for others wanting to serve the public. सडन शॉक जाले जेन्ना काल खबर आयकून जे आमचे जेनिफर बाय आमकां जेन्ना आमी 17 आमदार आशिल्ले तेन्ना तेव्हा आशिल्ले आनी जेन्ना 19 ते मिनिस्टर जाले आनीक आमकां सगळ्यांक केन्नाय जेनिफर बाय केन्ना फोन केल्यार घेवपी कितें आमचें काम आसलें तें करून दितालें आनी एक स्मायली म्हणजे सदांच एक तोंडात आसूं आसलेलो आनी असले मनीस आज आमचे मदें ना जालें. सो हांव देवाको मागोता तेका स्वर्गीराज पावपर म्हणून तेगे घरकाराच्या बाबूश मनसुरात आसात आनी तेगे दोगोय चेडे तांकांय बरी भलायक मागोता आनी तें दूख तांकां सोंसून दीत म्हूण आनी तेका स्वर्गीराज जेनिफर बाय दिवची मागता मनसुरात हे आमचे बारा 17 to 22 हे MLA आसले. हे एक काडली ताका देवान भुरगेचपणी देवान आपयले. हे आयकून आमकां सारको शॉक जालो. हे MLA आसतना आनी मिनिस्टर आसतना हेणे आमकां जायती हेल्प केला. सो बरें सिंपल मिनिस्टर जावं MLA एक सिंपल हेल्पफूल आनी तेगे आमी कसलें काम घेवन गेले जाल्यार ते आमगेलीं कामां जापणूक कोतालें. एक पाट्याक सांगल्या पुरो दुसऱ्या पाट्याक आनी इतार वचपा नाकालें. आमगे काम जालां कितें म्हणून एक पाटीन काम कोतालें. ताका लागून हांव देवाक मागोता त्या देवान सर्गी सूख फावो करपा तशेंच तेगे फामिली बाबुशाक वा तेगे दोगोय चेड्यांक आनी फामिलीक तांकां ही दूख सोंसून घेवपा देवान आदार दिल्या करून मागता. God to give strength to the family. Before everything, she was a wife, mother, grandmother. The family must be going through a tough time. So prayers for them to give them strength. गरिबांनी चड या बाबू सराक मॅडम भुरग्यांक कित्याक आमकां हिसप काना न्हू आनी कितें जालां म्हाका सर्वीस ना प्रायवेट गव्हर्मेंट आमी कशें दीस काडटा तें देव जाणा पूण मॅडम सर आमकां हेल्प करता कित्याक मागलें ना म्हणना परतून धाडना. कसले मदत करताले मॅडम? तेच कितें मागल्यार दिताली. हय हेल्थाची मी पावयताली म्हणजे हेल्प इसका कितें घरा रिपेरींग दिताय दोगांय सर आनी मॅडम. हय आमी कित्याक आमच्यांनी चड प्रेशर मारूंक जायना न्हू. अशें तुका कितें मागलें तूं दिताय अशें.